नमस्कार. आयडिएक्स गोवाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि खास करून आमी जी ह्या चॅनलाच्या वतीन पॉलिटिकल लेन्स ही कार्यावळ सुरू केला. ह्या आमी कार्यावळी भितर वेगवेगळ्या आमी लिडरांक मेळटात आणि तांचे विशीं जाणून घेतात. त्याच बरोबर गोंयच्या पॉलिटिक्साचोय अंदाज घेतात. आणि आयज आमचे मदीं आसात सांग्या वयले आमचे आमदार सुभाष फळदेसाय सर. सर तुमकां ह्या कार्यावळीक येवकार. खूप खूप देव बरें करून देविदास बाब आनी आरडीएक्साचो चॅनल घेवन तुमी आयज मुद्दाम जावन म्हजी मुलाखत घेवपाक आयल्या म्हणून खूप खूप धन्यवाद. सर सगळ्यान पयली गजाल आयज वातावरण वेगळ्या तरेचें सुरू जाल्लेलें आसात पॉलिटिकल रिजर्वेशना लागून. ह्या पॉयंटा कडेन येवचे पयलीं मातसो इल्लो फ्लॅशबॅकां वता की सद्याक आयज तुम्ही एक टॉप लेवलाचे लिडर म्हणून वळखताच आणि एक बरे मोठे लिडर म्हणून अशेंय तुमचें एक भारतीय जनता पक्षांकच अशें नांव आसा. पूण कांय जाण म्हणटा की ते लिडर जे व्हडले आसता टॉप आसता हायफाय आसता अशें म्हणटा. पूण खरेंच तुमी ह्या अशाच लग्जरी लायफांतल्यान आयला काय तुमचें वेगळ्या तरेचें लायफ आशिल्लें? सुरवातेचें लायफ तुमचें कशें आशिल्लें आनी कशें तुमचो बेज आशिल्लो किंवा भुरगेपण किंवा तातूंतल्यान कशें खंयच्या परिस्थितींतल्यान तुमी घडला? देविदास भाव तूं एक गांवांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान आयिल्लो आसा. हांव ताज्या पेक्षा चड गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान आयिल्लो आसा ज्यो शिक्षणाच्यो सोयी ना. म्हजो जल्म जाला तेन्ना म्हज्या घरान लायटय नाशिल्ली. हांव अशें पुराय प्रायमरी शिक्षण जाता तो पर्यंत लायट ना, उदक ना, रस्ते ना आनीक शिक्षणाची सोय ना. गांवांत चवथे पर्यंत शिक्षण. ताच्या नंतर जो संघर्श करीत 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 हांव ह्या हाजेर पावल्लो आसा. म्हणजे तशें फायनान्शियल बॅकग्रावंडूय ना. बापूय खूब व्हडलो शिकिल्लो आशिल्लो पूण तशें नोकरी बिकरी कांयच ना. घरा कडेन बसून फक्त एडवायस दिवपाचें, ट्रान्सलेशन कोणाली फुकट करून दिवपाचें, पोर्तुगीज टू इंग्लीश, इंग्लीश टू मोडी म्हणजे ह्या सगळ्या ताका ज्ञान आशिल्लें. इंग्लीश, हिंदी, मराठी, मोडी ह्या भाशांत. आनी तो सदांच उठून एक त्या वेळाचेर स्वातंत्र्य संग्रामांनी ताणें कांय प्रमाणांत भुमिगत जावन कामय केल्लें आनी ताच्या नंतर तो सरपंचय जालो. पूण घरा कडेन फायनान्शियल खूब त्रास जाताले. भाटां बेसां म्हणजे भाट न्ही, सगळे दोंगर आमचे, जमीन खूब आशिल्ली पूण उत्पन्न कांय ना. पूण तरी आसतना ह्या संघर्शांतल्यान ल्हान आसतना पसून स्वताक आमचो गायांचो म्हणजे गायी म्हशी आशिल्ल्यो, म्हशीचो वेवसाय करता आसतना तें दूद घेवन कोणाक तरी पावोवन विकून हाडप आनी ताच्या नंतर स्कुलाक वचप. स्कुलान वता आसतना त्यो बाटली घेवन येवप, हॉटेलांनी दूद घालप. ताच्या नंतर दनपारचें इंटरवाल काळान भितर तांची खावड घेवपाची, पेण घेवपाची, कितें करपाचें, सायकली लावपाचें, परत व्हरपाचें, अशें अनेक संघर्शांतल्यान म्हजें जिवन हें घडत गेल्लें आसा. घरा कडेन आमचें धाकटेशें एक दुकान, च्याचें दुकान आशिल्लें. च्या भाजी पाव सांजचो आयलो, तांकां कोणाक आसा ते प्लेट काडल्यो, त्यो धुल्यो, परत एक फावटी. हें सगळें संघर्शमय वातावरण आसा. आयज कोणाकय दिसतलें की सुभाष फळदेसाय हो खूब मोठ्या खंयच्या व्हडल्या फॅमिलींतल्यान आयलो म्हणून तो आतां पर्यंत पावला. सो म्हज्या शिक्षणाची जे इन्स्पिरेशन म्हाका जे म्हज्या बापाय कडल्यान मेळ्ळें आनी मेळ्ळें हें हाका खूब एक हें आसा. प्रत्येक कडेन स्टॉल जायत म्हणजे SSC जालो, परत एक फावटी अंधार, परत ग्रॅज्युएशन जालें, परत अंधार. ताच्या नंतर स्वयंस्फूर्तीन कितें बरें आसा हें करता करता हांव कॉम्प्युटरान भितर पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत काम केलें आनी ताच्या नंतर खुबशे संघर्शमय म्हणजे खंय इंजिनियरींग कॉलेजीक खंय लेक्चरर म्हणून रावलो, खंय तरी कन्सल्टंट म्हणून काम केलें, खंय तरी सॉफ्टवॅर डेव्हलपमेंट म्हणजे स्वताची सॉफ्टवॅर डेव्हलपमेंट केलें आनी तातूंतल्यान खुबशें कॉम्प्युटरायजेशन करता करता एक वटच्यान हें सगळें करता करता दुसरे वटच्यान हांव म्हणजे पक्षाचें कार्य करता करता आयलो. म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालां तेन्नाच हांव राजकारणान आयलो आनी त्या गांवच्या लोकांनी म्हजो गांव जर पळयलो जर जायत जाल्यार तुमचो जसो गांव आसा संपूर्ण गांव आसा तो ST आनी त्या ST ल्हान ल्हान भुरग्यां बरोबर खेळटा व्हड जाता आसतना म्हाका खबरच ना की हांव खंयच्या समाजाचो म्हूण. आनी ह्या समाजान भितर STन आनी आमी सगळे बरोबर. आनी एक तुका स्टोरी सांगता. आमचे सुटी पडले काय ना, चवथी जाले नंतर सुटी पडली आनी त्या सुटयेच्या काळान भितर आमचे गांवचे भुरगे ते फॉरेस्टाच्या कामान वता. फॉरेस्ट म्हणजे त्यो पोती भरपाच्यो आनी तातूंत भितर रोप लावपाचें. हें आमच्या मे म्हयन्याक काम चलतालें. एक दीस म्हाकाय दिसलें की हांवें कितें तरी जोडपाक जाय कारण म्हजे बरोबरचे भुरगे ल्हान भुरगे थंय वतात कारण ती मातीच भरपाची, व्हडली कांय ना तातूंत भितर टॅक्निकल कांय ना. सो माती भरपाक त्यो गेलो हांव गेलो आनीक तेन्ना कितें जातालें एक पयशान एक पोती. मागीर तुवें जर 100 पोती भरली जर जाय जाल्यार तुका 1 रुपया मेळटालो. हांव गेलो आनीक हांवें एक 100 पोती भरल्यो आनी त्यो भरून म्हाका 1 रुपया मेळ्ळो आनी हांव घरा कडेन आयलो. आनी घरा कडेन येता तेन्ना आईन म्हणजे पळयलें की बॉल्सान भितर पयशे आसात. मागीर म्हाका पळय आनी म्हाका सांगपाक मेळना की कितें जालें म्हण तें. हांवें खंयच्यान पयशे हाडले. आईक दिसलें की हांवें दुकाना वेले चोरले
आनी तेणी म्हाका अशें आमच्या घरा समोर एक चीज आसा चिचेची बडी काडली आनी खूब मारलो आनी म्हणलें पयशे खंयच्यान आयले ते सांग, खंय चोरले, कितें केलें, कोणाचे मारले. मागीर हांवें सांगलें की आई हांव म्हज्या भुरग्यां बरोबर सगळ्यां बरोबर मजेक म्हणून कामाक गेल्लो. मागीर आईच्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयलें, बाले आमी आसतना तुका अशें लेबर वर्क करपाक पडपा जायना. म्हणलें लेबर वर्क न्ही, म्हाका खंय तरी म्हजे स्वताचे म्हणजे हांव तेन्ना सांगपाकय शकलो ना की म्हाका दिसलें की हांवें परत केन्नाय कशें करप न्ही म्हणून. सो अशे प्रसंगांतल्यान आयलां. हांव सांगता कित्याक हे थोडे इन्सिडंट जे आसात ते म्हणजे बालपण कशें गेलां हातूंत भितर. गोरवांक घेवन वचप, थंय तांकां धुवप, तांकां न्हंयचेर व्हरप, चरोवप. गोरवांचें पोट जेन्ना वयर सरता तेन्ना ती धादोसकाय आमकां मेरेर रावप आनी पूण लोकांच्या शेताक घास मारपाक मेळना पूण ताचें पोट भरपाक जाय. अशे पद्दतीन गोरवां चरयता आसतना आमच्या शाळेन भितर वता आसतना सगळें अशें काम करीत हांव आयिल्लो आसा. म्हणून आयज लोकांक म्हाका कनेक्ट कित्याक जाता म्हजे बरोबर ते तो जो समाज जेन्ना ST समाज पसून आसा जर जायत तो कनेक्ट म्हाका ह्या खातीर जाता की ज्या फेऱ्यांतल्यान हांव आयिल्ले आसात ते म्हजे भाव हे त्या फेऱ्यांतल्यान आयिल्ले आसात. आतां तुमचे जर फाटलो इल्लोसो परत बॅकग्रावंड जर पळयलो, तुमचे डॅडी आशिल्लो तो वेगळ्या भाशांतराचें काम करतालो आनीक अशा जेन्ना बापायचे भुरग्याचे संस्कार जाता त्या वेळाचेर मोस्टली ताची लायन मागीर हिस्ट्री कडेन किंवा सोशियोलॉजी कडेन वयता. पूण तुमच्या कंप्युटरा कडेन कशें कितें टर्निंग पॉयंट्स? ना, म्हाका कितें आशिल्लें की आईच्या मनान आशिल्लें की हांव डॉक्टर जावचो पूण तितकी म्हणजे ह्या सगळ्या संघर्शांतल्यान तें जावपाक पावलें ना. की हांव एक फावटी 12वीक आसतना ड्रॉपय घेतलो की हांव जातलो पूण मागीर हांवें BSc केली, 2 फावटी ट्राय करून पळयलें मेळना. पूण मागीर म्हाका दिसपाक लागलें की BSc सायन्स गेला म्हणटकच BSc जाली. BSc जाले नंतर हांव कॉम्प्युटर क्षेत्रांत गेलो आनीक तातूंतल्यान हाची वाट एक फावटी तशें न्ही. म्हजो चलो आसा पळय न्ही ताकाय बी म्हणजे खूब आवड आशिल्ली की हिस्टोरियन जावपा खातीर. शुभम फळदेसाय आयज तो डॉक्टर जाल्लो आसा, रेडिओलॉजिस्ट जाल्लो आसा, KLEन भितर काम करता. पूण ताका हिस्ट्रीची खूब आवड आसा तुवें सांगलें तशी. आनी तो हिस्ट्रीची बुकां म्हणजे तूं फर्स्ट वर्ल्ड आसतलें, सेकंड वर्ल्ड वॉर आसतलें आनी मायथॉलॉजी आसतलें, तुका एकान एक गोश्ट तो वाचून आनीक तें ताच्या तकल्यान भितर फिक्स जाता. म्हणजे एक आमकां हिस्ट्रीची आमच्या फॅमिलीन भितर तशी आवड आशिल्ली. तुमकां परत जेन्ना तुमी जेन्ना पॉलिटिक्सां आयले तेजे उपरांत जेन्ना तुमकां आर्कायव्ज आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट म्हणलें तेन्ना तुमकां दिसूना ते आनी खंय कनेक्ट केलें परत? नो आर्कायव्ज आर्किओलॉजी मेळ्ळ्या नंतरय हांवें म्हणजे म्हाका एक ती हिस्ट्रीची आनी बाकीची हांव जर्मनीन गेलो तेन्ना सगळ्यो त्यो सायट्स त्या वेळाचेर नाझी आनीक आमचे हिटलर तांणी त्या वेळाचेर ते कैदी आशिल्ले हे आशिल्ले. हांव एक वटच्यान फोन करून म्हज्या चल्या कडेन सांगतालो की अमके कडेन आसा. तो म्हाका सांगतालो की मातशें पप्पा फुडें वच आनी ताजे नंतर तुका अमकें स्मारक दिसतलें, ताजे कडेन सकयल बरयल्लें आसतलें तो कोण आसा, तो त्या वेळा वेलो कोण आशिल्लो. ह्या सगळे संदर्भ म्हाका ते आर्किओलॉजी हांव ते सरकाराच्या खर्चाचेर न्ही, हांव म्हजे स्वताच्या खर्चाचेर वचून हे सगळे एकठांय केले. आनी ताच्या नंतर आमी आर्कायव्जान भितर खूब काम केल्लें आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजान जे सप्तकोटेश्वर देवळाची पुनर्निर्मिती केल्ली ती आयज डबघाईक आयिल्ले. ते देवूळ मंदीर आमी परत एक फावटी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन मागले. आयज तो एक व्हडलो म्हणजे आमच्या भारतांतले एक वैभवशाली असो तो इतिहास आमकां परत सांगपाक लागले. अशे अनेक गोश्टी आमच्या आर्कायव्ज आसतले. मोडी भाशेन भितर जे कितें डॉक्युमेंट आशिल्ले ते आमी कन्वर्ट करून मराठी भाशेन हाडले, भाशांतर करून पुर्तुगेजाचे जे आसा डिजिटायजेशन केलें. अशे आर्कायव्ज आसतले, आर्किओलॉजी आसतले, अनेक काम केल्लें आसा. ते केन्ना अशें उजवाडाक येना. पॉलिटिक्सां कशें पयलीं? आतां पॉलिटिक्सान म्हणजे म्हजे बापूय स्वतंत्र जाले नंतर पॉलिटिक्सान म्हणजे आपोआप आयलो. गांवच्या लोकांनी खूब आग्रह केलो, जसो म्हाका हांव शिकता आसतनाच आग्रह केलो आनी तसोच म्हज्या ह्या सगळ्या लोकांनी तांकां आग्रह केलो आनी ते पॉलिटिक्सान आयले. म्हणजे आमचे शाबू देसाय जावं बाकीचे लोक जेन्ना आमच्या गांवांत भितर कितें तरी आझाद गोमंतक घेवन वताले, खंय तरी कारवाई करता आसतना पोलीस धरपाक येता, जेन्ना पोर्तुगीज तांकां धरपाक येताले तेन्ना ते आमच्या गांवांत भितर येताले. तांकां लिपोवन दवरप, तांकां जेवण दिवप हें म्हजे बापूय काम करतालो. बांदोडकर आमचे पयले भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन तांचो कनेक्ट आशिल्लो आनी ते जेन्ना गांवांत बी येताले त्या वेळाचेर आमकां दिसतालें की म्हजो बापूय खूब व्हडलो, ताका मेळपा खातीर लोक येतात. तो शाळेन येतालो आनी ताजे नंतर आमच्या गांवचे सगळे प्रश्न आयकताले, म्हणजे दरबार भरतालो अशे पद्दतीचे. आनी आमी त्या वेळाचेर एक त्रिकोणी पताका लायताले, पताक म्हणटाले ताका, सारके 2-3 किलोमिटर लायताले. हांव सामको ल्हान, हांव फक्त गम लावन ते दिवपाचें. येदो सो 3-4 वर्सांचो आसतना ते पताक लावपाक मदत करप, ते खोटी मारप आनी हें करप. अशे पद्दतीन आमचें एक लायफ गेल्लें. आनी तो जेन्ना सरपंच जालो ताजे नंतर म्हाकाय हांवें ल्हानपणांत ठरयलें की हांव केन्ना ना केन्ना आमदार
आमदार जातलो मंत्री जातलो अशें हांवें चिंतलें नाशिल्लें. जेन्ना अश्यो गजाल्यो करीत फुडें वयता आनीक त्या वेळाचेर जर मातशी जर फाटली आमी हिस्ट्री जर पळयली जाल्यार तुमी आमदार जाले आनी मागीर जेन्ना तुमच्या कारकिर्दीक जर पळयलें जाल्यार बलाढ्य जें आलेमांव फॅमिलीक म्हणटात ताका टक्कर दिवपाचें कापस्तात कशी कितें आनी मातसो तो इन्सिडेंट आमकां डिटेलान ना हांव तशें पळोवपाक गेलें जर जाय जाल्यार थंय म्हजें क्षेत्रच नाशिल्लें म्हणजे सांगे क्षेत्र हें म्हजें नाशिल्लें. हांव केप्यांक भितर काम करतालो. म्हजो पॉलिटिकल गुरू कोण जाता जर जाय जाल्यार प्रकाश वेपाच्या एंटायर सक्सेस स्टोरीन भितर म्हजो म्हत्वाचो वांटो आसा आनी तीच स्टोरी न्ही तेंच म्हाका बऱ्याक पडलें. एक बरे संस्कारय म्हजे जाले. प्रकाश वेपा सारको एक लिडर मेळ्ळो आनीक ताच्या अनुभवांतल्यान म्हजे कडेन ताणें एक यूथ विंग दिल्लें आनी खंयचेय बेनोडे आसतले खड्डे आसतले गोकोळ्ळे आसतले सुबदळे आसतले बारशे आसतले किंवा रोवापान आसतले किंवा दाबे आसतले मोरपिल्ला आसतले ह्या गांवांनी वचून त्या युथांक एकठांय करप तांकां दिवप तुमचेर अन्याय जाता ताजे विरोधान आमी काम करप अशा पद्दतीन काम करता करता एक यूथ फोर्स निर्मिती पळय केप्यान भितर जाली ती संपूर्णपणान म्हजे बरोबर रावली. आनी ताच्या नंतर हांव जेन्ना झेडपी इलेक्शनाक बाळ्ळी मतदारसंघांतल्यान गेलो तेन्ना बलाढ्य अशा लोकांकय हांवें हारयलें जे प्रस्थापीत आशिल्ले 28 वर्सां सरपंच आशिल्लो आनी ताच्या नंतर जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष आशिल्लो तो म्हज्या झेडपीच्या निवडणुकेन भितर म्हजे समोर आशिल्लो पूण लोकांनी म्हाका प्रिफर केलो कळ्ळें न्ही. अशा पद्दतीन जेन्ना केप्यान भितर हांवें टिकेटीची मागणी केली त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचे मनोहर भाई आयले आनी ताणें म्हाका सांगलें तुका केप्यांक मेळचें ना प्रकाश वेळीप आसा आनी हांवें आग्रह धरलो ना कारण म्हाका प्रकाश वेळपाच्या अगेन्स्ट काम करपाचें नाशिल्लें. हांवें म्हणलें की प्रकाश वेळीप हांगा आसूं न्ही म्हाका म्हजे खातीर कितें आज्ञा आसा. ताणें म्हणलें की तूं हांगा वच. सांगे मतदारसंघान भितर त्या वेळाचेर युरी आलेमांव आनीक जोकी आलेमांव आशिल्ले तांच्यो मायनी चलताल्यो तांचे म्हणजे PWD तांचे कडेन UD डिपार्टमेंट तांचे कडेन अशें साम्राज्यच तांचें आशिल्लें. सो तांणी युरी आलेमांक थंय 3 वर्सां पासून प्रोजेक्ट केलो आनी एक बऱ्या प्रमाणान ताचें काम मुखार गेलें. अकस्मात म्हाका सांगलें गेलें की तुका सांग्यार वचपाक जाय तुजी तयारी आसा. म्हणलें म्हाका खंय धाडटा थंय हांव वतां आनी थंय गेलो 6 म्हयन्या भितर हांवें थंय अशें काम केलें आनी लोकांनी म्हजेर विश्वास दवरलो. कामच न्ही म्हजें तर काम म्हणजे ह्या लोकांनी जे केपेंचे ST समाजाचे लोक गुफ्तगू करपाक लागले की सुभाष फळदेसाय हो कॅपेबल आसा आनी तो जिखपाक शकता आनी ह्या वादळान भितर तोंड दितलो जर जायत जाल्यार सुभाष फळदेसायच जाय. थंय ज्या जाग्यार तुका खंय तरी प्रतिकार करपाची शक्ती आसा हिम्मत आसा धडाडी आसा आनी ताका सामोरे वचपाची कापस्ताद आसा असो जावपाक जाय. म्हणून म्हजो प्रचारय तसो जालो. एक सुभाष फळदेसाय सांगे वाचोवपाक शकता अशा पद्दतीचो प्रचार जालो आनी हांव थंय गेलो आनी 6 म्हयन्या भितर हांव जिखलो. तुमच्या ह्या कारकिर्दीक तुमी पयलीं जालें सगळें ह्या तुमच्या फूल कारकिर्दीक जर पळयलें जाल्यार सांग्या भितर जे तुमचे मोठे हायलायट जावपा सारके प्रोजेक्ट्स किंवा लोकां हिता सारके प्रोजेक्ट खंयचे आशिल्ले. आतां तूं पळयलें जर जायत हांव गेलो तेन्ना जेन्ना 2012 तुमकां 1 किलोमिटर रस्तो पसून विदावट पॉटहोल मेळनाशिल्लो. आयज तुमी पळयलें जर जायत म्हज्या मतदारसंघान त्याय काळान भितर हांवें सादारण ते 200 किलोमिटर MDR रस्तो आसा. म्हणजे 1/6 ऑफ गोवाज एरिया इज इन सांगे. हे भौगोलीक दृश्ट्या म्हणटा हांव कळ्ळें न्ही. पण त्या जाग्याचेर तुमकां 24 तास उदक मेळटलें. म्हणजे रस्त्याचेर एक पॉटहोल खंय मेळपाना. मेजर रस्त्याचेर बारीक बारीक खंय गांवठणान भितर कितें आसपाक शकता. ब्रिजीस आसतले कॅनल्स आसतले तुजे बंदाराज आसतले हे सगळे प्रोजेक्ट जालेच. मेन इम्पॉर्टंट हांवें फोकस केल्ले ते गांवांनी आमचे ग्रावंड प्लेग्रावंड जावपाक जाय. आयज प्रत्येक गांवान भितर प्रत्येक पंचायतीन भितर 1-2 प्लेग्रावंड आमी करून घेतले सरकाराच्या मदतीन आनी बऱ्या प्रमाणान अशें केल्लें. तातूंत भितर सगळ्यो गांवच्यो ज्यो एज्युकेशन स्ट्रक्चर आसा तो परत एक फावटी पुनर्स्थापीत जावपाक जाय. म्हणून गांवच्यो सादारण ते 40च्या वयर प्रायमरी शाळा आसात त्यो सगळ्यो परत एक फावटी वेल इक्विप्ड करून दवरल्यो. तांकां वॉशरूम आसतले टॉयलेट्स आसतले तांकां कनेक्टिविटी आसतले लायट आसतले फॅन आसतले अशा पद्दतीन ते केले. आमच्यो ज्यो हायस्कुलां आसात सादारण ते 10 हायस्कूल गव्हर्मेंट हातूंत भितर आसात ती हायस्कुलां बऱ्या प्रमाणान तातूंत सोयी सवलती केल्यो. तांकां हॉल जातले तांकां तुमी पळयतले की सगळें डिजिटल लर्निंग आसा. एकय क्लासरूम तुमकां म्हज्या गव्हर्मेंट स्कूल 10 स्कूल आसा तातूंत भितर एकय क्लासरूम असो मेळचो ना जातूंत भितर स्मार्ट बोर्ड ना. इंटरॅक्टीव स्मार्ट बोर्ड आनी ते क्वॉलिटी स्मार्ट बुक एक स्मार्ट बोर्डाची किंमत 3-4 लाख आसतली. अशा पद्दतीचे स्मार्ट बुक अशा म्हणजे
तुमकां डिजिटल लर्निंग कशें आसा आनी स्मार्ट बोर्ड कशें आसा हें आमकां पळोवपाचें. ते शिक्षणीक सुविधा निर्माण केल्यो. आमी पळयतात की आयज प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे सांग्यावेले एक तुमकां दिसतलें की सादारण ते म्हणजे CHC जावपा सारकें कळ्ळें न्ही. ह्या दर्जाचें थंय सोयी सवलती निर्माण केल्यो. आयज आमी कुणबी विलेज हँडीक्राफ्ट विलेज केल्ली आसा, सादारण ब्युटिफुली क्राफ्टेड. आयज आनी एक 3-4 म्हयन्यांनी ताचें इनॉग्रेशन जातलें. आमचे जे ST भाव आसात, आर्टिजन्स आसात, गांवांत भितर वस्तू निर्माण करपाचे आसा. आमच्यो फूड आमचे कुझीन जे म्हणजे आमचे गांवगिरे वाठारांतले म्हणजे ग्रामीण भागांतले ग्रामीण दर्शन आनी STचें दर्शन करपा खातीर तें एग्जिबिशन करपाक तांच्यो स्किल्स आसतले, तांचे टॅलंट आसतले, तांचें राहणीमान आसतलें, तांचे फोक डान्सीस आसतले, तांचो कल्चर आसतलो. हाचो सगळो मेळ म्हणल्यारच आयज हँडीक्राफ्ट कुणबी विलेज हे सुंदर रित्या म्हज्या तकल्यांतल्यान ते क्रिएटीव मायंडान तातूंतल्यान भितर गेले. आयज आमी पळयतात की रवींद्र भवनाचो फावंडेशन स्टोन आमकां घालपाक जाय. 71 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो प्रोजेक्ट आतां येवपाचो आसा. हांगा एक तुवें पळयलें जर जाय जाल्यार आयज म्हजे एग्रीकल्चराचे प्रोजेक्ट आयज कंप्लिशनाक येता. आमी कृशी भवन हांगा सांग्यार बांदतात. आमी म्हणजे एक आमचे सांग्या भितर एक दूध क्रांती जाल्ली आसा आनी सगळ्यांत चड मिल्क सप्लाय जाता ते सांग्यावेल्यान जाता. तांकां एक बरें एनिमल हॉस्पिटल सादारण ते 13 कोटी मोडून आमी एनिमल हॉस्पिटलाची निर्मिती केली. फक्त मनशां खातीरच न्हय तर जनावरां खातीरय एनिमल हजबंड्रीचें हॉस्पिटलय आयज बऱ्या प्रमाणान वयर आयिल्लें आसा. म्हणजे हांव तुका एक न्ही अशे कितलेशेच प्रकल्प जे आमच्या इमॅजिनेशना भायर आसात अशा पद्दतीचें कार्य केल्लें आसा. म्हणूनच आयज येद्या व्हडल्या भागान फिरपाकच तुका 2 दीस लागता. हांव फक्त म्हज्या बूथ प्रमुखाक मेळून येतलो, त्या गांवांत पांय लावन आयलो जर जायत 1 दिसान जायना. ह्या मतदारसंघान भितर आयज हांव 3 म्हयन्यां भितर एक फावटी तरी त्या गांवांत पांय लागता. आनी हो जो कनेक्ट आसा तो सहसा कोणा कडेन जमना, कळ्ळें न्ही. कारण खुबशे जाण एड्युकेशनाचेर किंवा वेगवेगळ्या फिल्डाचेर उलयता. जर तांगेल्या जर मतदारसंघा पयली जाल्यार गव्हर्मेंट स्कुलाक मोडून पडलेलें आसता आनी कितें अशें आसता. म्हणजे तुमचें जर पयलें सगळें हें प्रॅक्टिकल. आतां हे सगळ्यो गजाली इतल्यो तुमी प्रॅक्टिकली केल्यो आनी ट्रायबल लोकां मदीं तुमी इतले कनेक्ट जाले जेन्ना तुमच्या किंवा ट्रायबलाच्या वेगवेगळ्या प्रोग्रामांनी हांव बीन वयता जेन्ना सांग्यार त्या वेळाचेर म्हणटा की सुभाष फळदेसाय न्ही सुभाष वेळीप आसतले काय कितें आमचे म्हणजे अशा तरेचो एक माहोल तयार जाता. पूण सद्याक जर आज अशी परिस्थिती आसा गोंयांत की पॉलिटिकल रिजर्वेशन ट्रायबलाचें सगळ्याक इतलें स्प्रेड जाल्लें आसा आनीक त्या विशया लागून खंयच्या मतदारसंघात रिजर्व जातले खंयच्या मतदारसंघात रिजर्व जावचे ना हो एक तो दुविधाचो विशय आसा. तो कारण ते इलेक्शन कमिशनाचेर आसा. पूण बऱ्याचशा जाणांनी सांग्यार जातलो असो विशय आनी तुमी ह्या गजालीक म्हणल्यार वेलकम म्हटलं आनी तुमी सदां पॉझिटीव सायन दिल्ली आसा. पूण तुमचे कांय कार्यकर्त्याचो म्हणणें आशिल्लें की आमकां सुभाषूच जाय किंवा ताच्या पलीकडे वचून थोड्यांनी रोटेशन सिस्टम जावची असोय विशय केल्लो. म्हणजे हें सिच्युएशन तुमी कशें कितें हाताळटा आनी कशें कितें तांकां समजून सांगता कशी कितें परिस्थिती आसा. ना म्हाकाय खबर ना हांव इतलो भितर डिपली रुटेड कसो गेलो केन्ना गेलो आनी कित्याक लागून गेलो. कारण हें अशें जालें ना की ठरोवन जालें ना. म्हणजे म्हज्या लोकां मदलो जो जनसंपर्क आसा कनेक्ट आसा आत्मीयता आसा ऋणानुबंध आसा हे वेगळे तरेचे आसात. हांवें जरी भायर वता म्हणलें जाल्यार पसून लोक कितलेशेच म्हज्या घरा कडेन येता आनी बोवाळ घालता की तुवें वचपाक जायना. आमी पळयतात आनी हातूंत भितर फक्त आमचे OBC जावं हेच न्ही. आयजय तुमी पळयतले की हांव जेन्ना त्या भागान भितर वता म्हाका अजून पर्यंत दिसना. हांव सदांच सांगता की STचें रिजर्वेशन हें जावपाकच जाय कळ्ळें न्ही. ती खूब लाँग पेंडींग मागणी आनी तो कॉन्स्टिट्युशनल संविधानीक हक्क आसा तो आमच्या भावांक मेळपाक जाय. जाणें करून एखादे वेळ बरो प्रतिभाशाली असो लिडर मेळ्ळो जर जायत अजून त्या आत्मीयतेंतल्यान त्या हातूंतल्यान बरो लिडर जालो जर जायत समाजाचे अनेक हें आसात उदरगत जावपाक शकता बरे कायदे येवपाक शकतात. ह्या पूण तो जाय तो बरो जाय शिक्षक म्हणजे पूर्ण शिक्षीत जावपाक जाय. आमकां फक्त रस्ते करपाचो मनीस न्ही. आमकां आतां पर्यंत जे आमच्या समाजाक मेळपी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक ताट मानेन खडे करून आरक्षणाच्या शिवाय कॅपेबिलिटीज हाडपाचो लिडर आमकां जाय. अशा पद्दतीन आमकां मेळपाक जाय आनी ही संविधानीक तांची गरज आसा. सध्या तुमी असो कितें हालचाली केला पार्टी कडेन उलोवन की जर रिजर्वेशन जातलें जाल्यार आमचो एक वेगळ्या तरेचो लिडर कसो आसतलो किंवा तुमचो म्हणून कोण मनीस तुमी सांगतले. ना पार्टी कडेन आमी केलें ना. हांव फक्त वेलकम करता आनीक म्हजी एक आश्वासन सगळ्या म्हज्या भावांक आसा STच्या आनीक तांकां
तुमचे भितरलो कोण बरो जर कॅपेबल लिडर मेळ्ळो जर जाय जाल्यार डेफिनेटली ताका निवडून हांव हाडटलो, ताका नर्चर हांव करतलो, ताच्या फाटल्यान बॅकींग हांव दितलो संपूर्ण रित्या. कारण सांगेकारांनी 3 फावटी म्हजे फाटल्यान भक्कम पाठिंबा दिला, तांकां अकस्मात सोडून दुसरे कडेन धांवतलो अशें ना. म्हाका जर पक्षान दिलें दुसरे कडेन ती जबाबदारी घे, पूण कितें तरी एक म्हण आसा, घार आसा ती आकाशान आसा पूण तेजी नजर पिलां कडेन आसता कळ्ळें न्ही. घार घुमते आकाशी नजर तिची पिलापाशी, अशा तरेचे म्हजे दोळे आसतले ते सांग्यार म्हजेर पयले सुवातेर जो विश्वास दवरपी मनीस आसा तो सांडपाक जायना. आनी ती आत्मीयता घेवन हांव परत एक फावटी सांग्या भितर आमदार आसूं नासूं कितेंय आसूं न्ही, सांगेकाराचे आमचे ST आसतले, OBC आसतले, इतर समाज आसतले, हांकां न्याय दिवपा खातीर हांव आसतलो. कारण तांणी म्हाका इतलीं वर्सां विश्वास दवरिल्लो आसा. पूण ह्या विशयाक धरून तुमकां नेगेटिविटी बीन करपी किंवा नेगेटीव अशें बी कितें आयकूं येयलां काय कितें आनी तशे तरेन? ना, भितरल्यान एक असो हें जाता पूण तो रोखडोच कोलमट्टा. सुभाष फळदेसाय आनीक ताणें अशें म्हणलें, आमचे STचेर अशें केलें तशें केलें, ह्यो गोश्टी चलतात. पूण समोर येता तेन्ना त्यो धडाक करून कोसयटात. मागीर ते परत एक फावटी हें जायना. कारण मुद्देच ना न्ही, एविडन्सच ना आनी कांय हेंच ना. कोण तरी म्हज्या मराठा समाजाचो कोण लिडर उलयता तेंय लिंक जावपाक पळयतात की अमूक अमूक उलयता, तो फळदेसाय आसा, होय फळदेसाय आसा, त्या रितीन कनेक्ट जाता. हे आमी पयलें आसा. सुभाष फळदेसाक सगळ्यांनी अनुभवलेलें आसा. म्हणजे कोणी खंय तरी कितें म्हणलें जाल्यार ते हाडून म्हाका लावप आनी तातूंतल्यान नेगेटिविटी फैलावप. पण तें चड काळ टिकत ना. कारण सुभाष फळदेसाक अनुभवलेलो आसा. प्रत्येकाच्या खानार हात दवरता आसतना तो स्पर्श जो जाणवता, तो वडीलकेचो, आदराचो आनी आपल्याक हात दिवपी, आपले खंय तरी बरें करपी तो स्ट्रॉंग हाताचो फील वो नकली ना, हें आमच्या ST भावाक खबर आसा. ताजे पलीकडे सर आनी एक सामके मोठे जणू काय बॉम्ब पडल्या सारकी एक गजाल स्प्रेड जाल्ली, ती म्हटल्यार तुमी कुडचड्यार रावपाचे काय मागीर कुंकळे रावपाचे मतदारसंघ, असो एक विशय स्प्रेड जालो. हातूंत कितले पर्यंत तथ्य आसा? ना पळय कशें आसा, कुडचड्यार म्हणजे मराठा समाजाचे लोक खूब आसात, कुंकळी मराठा समाजाचे लोक खूब आसात. आनी वास्तवीक म्हाका कुडचडे, कुंकळी हे सगळे लोक जे आसा पळय न्ही, विशेशता हांव जें कार्य करतां त्या कार्याक प्रेरीत जावन ते म्हाका आपयतात. आयजूय आसा, तुजे काणकोणूय आसात, कळ्ळें न्ही. म्हणजे म्हाका मानपी लोक काणकोणूय आसात. थंय एक पॉयंट आसा तो मागीर विचारता तुमकां. ना, काणकोण म्हणजे एब्सोल्युटली ना, म्हणजे विचार ना काणकोण. कारण पण म्हजें घरच आसा तें कुंकळीन आसा. हें आयज आमी बसल्या पळय न्ही तें घर कुंकळीन आसा, वीच इज कनेक्टेड टू अगेन कुडचडें. म्हाका जेन्ना सांग्यार वचपाक जाय तेन्ना हांव कुडचड्या वेल्यानूच वता. कुडचड्याच्या म्हजो जल्म आसा तो कुडचड्यार जाला. कांय प्रमाणान शिक्षण बाकीचे म्हजे आजोळ, म्हजे मामाचें घर, म्हजे मावशेचें घर सगळे आनी म्हजे सगळे भाव भयणी कुडचड्यार शिकल्यात, कळ्ळें न्ही. मोस्टली ते न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट ह्या हातूंतल्यान आमचे खुबशे जाणांचें शिक्षण जालां. म्हजेंय थोडे फार प्रमाणान थंय जाल्लें. आनी ह्या हातूंतल्यान 1994 एक तेन्ना हांवें इलेक्शन लडोवपा खातीर 3 म्हयने थंय प्रचार केलो. रिमेंबर 1994 वेन आय वॉज एज ऑफ 28 आय वूड हॅव बीन द फर्स्ट म्हणजे एवर सगळ्यांत तरूण असो MLA त्या वेळार मेळपाक शकतालो. पण त्या वेळाचेर म्हाका अलायन्साची तिकेट जाल्ली, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची. आनी त्या वेळार हांव शिवसेनेचो आशिल्लो आनी शिवसेनेन 2 तिकेटी दिल्ले, तातूंतली म्हाका दिल्ली. म्हाका B फॉर्मूय जाल्लो. पूण कांय हाजे नंतर एक दुर्दैवी घटना घडली आनी तातूंतल्यान हांव भायर सरलो. शेवटच्या क्षणान भितर हांव भायर सरलो आनी म्हज्या पक्षान सांगलें म्हाका आमकां एक वेगळे तरेचें जावपाक जाय. आमकां तूं जिखचे परस आमकां आमच्या म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आनी शिवसेनेचे जे आमचे नितीमुल्य आसा तोच जपपी जाय. आनीक हांव भायर सरलो आनी कोणाक सपोर्ट केलो आनी तातूंतल्यान बरे प्रमाणान वयर आयलो. सो सांगपाची पार्श्वभुमी म्हणल्यार हे मतदारसंघ आसा ते म्हाका नवे न्ही. पयर पसून हांव जेन्ना कुंकळीन प्रचार केलो हातूंत भितर म्हाका दिसता की सगळ्यांत व्हडली मिटींग जी जाली मागीर कॅन्डिडेट आनी ताका मतदान कितलें जावं, सगळ्यांत आतां पर्यंत राजकीय मिटींग जी कुंकळीन जाली
ती सगळ्यांत मोठी विक्रम आशिल्लो. ती पयर आमी एमपीच्या इलेक्शनान भितर सुभाष फळदेसायन लायिल्ली ती मिटींग आशिल्ली. सो ह्यो सगळ्यो साबार गोश्टी आसात. पक्षान म्हाका सांगलें जर जाय जाल्यार तूं कुडचड्यार वच, हांव कुडचड्यार गेलो, तूं कुंकळी वच, कुंकळी वतलो, कळ्ळें न्ही. खंय बाकीचे तुवें आतां म्हाका काणकोण वच म्हणल्यार पक्षान सांगलें, पूण म्हजी इच्छा ना काणकोणा सारकें वचपाक. हांव ओगीच हें करून वचना. पूण काणकोणाक कांय जाणांचे अशे एक विशय सुरू जाल्लो की जर तर काणकोण रिजर्व जायना, सांग्या जर रिजर्व जाता जाल्यार तुमकां काणकोण हाडपाचें आनी तवडकराक सांग्यार धाडपाचें, अशें कितें केल्यार कशें जातलें म्हणून असो एक विशय चलता. ना ते रॅर पॉसिबिलिटी, बट तशें पसून आसा जर जायत जाल्यार हें आमचेच भितर न्ही, त्या लोकांचें फक्त पार्टी ठरोवन जायना. हें आमी लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा तो पळोवपाक जाय न्ही. पार्टी ठरयतली म्हणून तुका जाय तेन्ना मारतले आनी एकच पार्टीचें अशें न्ही. हें आमचें फक्त भारतीय जनता पार्टीचोच हो प्रदेश आसा सामको विकतो घेवन दवरल्या भशेन न्ही. आमकां जर लोकांनी तशी मागणी केली जर जाय जाल्यार तें जावपाक शकता, कळ्ळें न्ही. आनी तुमी सांग्यार, कुडचडे, मागीर परत कुंकळी इतले 3 मतदारसंघाचे म्हणजे जणू काय सामकें फॅमिलियर रिलेशन जे बिल्ड करता पळय न्ही, ताचे फाटल्यान कितें ना. हांव जेन्ना पळय आतां मध्यवर्ती ठिकाणाचेर आसा आनीक आतां हांगा कुशावतीचो डिस्ट्रिक्ट म्हणजे घरांत तेकून आमचें ऑफिस जाता भारतीय जनता पार्टीचें. अवघ्या 2 मिनटाच्या वाटेचेर आतां भारतीय. हाजो अर्थच असो की हो एक सेंट्रल प्लेस अँड पीपल आर गेटींग अटॅच. जशें म्हज्या घरा कडेन तूं आयलें जर जाय जाल्यार फक्त म्हज्या सांग्यावेले लोक न्ही. हांव सांग्यार रावना तरीकय सांग्यावेले लोक येतात, कुंकळीचेय लोक येतात, सावर्डेचेय लोक येतात, कुडचड्यावेले लोक येतात, कळ्ळें न्ही, काणकोणचेय लोक येतात. म्हणजे अशें न्ही की थंयचे आमदार जावं हे आसात ते काम करना म्हणून न्ही. कांय म्हज्या रिलेशनांतल्यान येतात, कांय म्हणजे अनुभवांतल्यान. सुभाष फळदेसाय हो एक मार्गदर्शन करतलो आनी तो केन्नाय कोणाचें अशें न्ही तूं म्हज्या मतदारसंघांतलो न्ही, तूं फाटीं सर, अशें न्ही. इक्वल इम्पॉर्टन्स. आनीक जेन्ना तो येता तेन्ना बसता, फक्त पेपर घेवन जालें वच मागीर पळोवया अशें न्ही. त्या पेपराचेर आसा ताका कनेक्ट करपा जाय जर जाय तात्काळ. म्हजे सर्वस्वी सर्विसीस आसा त्यो तात्काळ, कळ्ळें न्ही. म्हणजे तुमी आतां पसून पळयलें जर जाय, आतां म्हाका इथे एक तुमकां वाटेर मेळ्ळो तो एक्सिडेंट जालो. त्या एक्सिडेंटाचेर वचून हांव 1 वर रावलो, त्या मनशाक हॉस्पिटलान पावयलो, ताच्या नंतर ती गाडी काडपाचें धरून आनीक ताच्या फॅमिलीक हाडून हें सगळें कार्य करून हांव परत आयलो. तुमी इंटरव्यू लावन 2 वरां म्हाका माफ करात, तुमी उशीर जालो, पूण त्या कामाक म्हजे प्रायोरिटी आसा ती इमर्जन्सी वर्क, कळ्ळें न्ही. आतां म्हज्या मतदारसंघान भितर केन्नाय खंय कितें जालें जर जाय जाल्यार सगळ्यांत पयली याद कोणाची येता जर जायत, हांव आमदार नासतनाय सुभाष फळदेसायचे म्हजो दुस्मान पसून आसा जर जाय तो फोन करतलो, भाई अशें अमकें अमकें जाल्लें आसा, म्हाका एक्सिडेंट जाल्लो आसा. हांव तो कोण तें कांयच पळयना, कळ्ळें न्ही. इमर्जन्सी वेळार जो मनीस याद जाता त्याच मनशाक लोक वोट करता. जेन्ना कोविडाचो टायम आयिल्लो आनी हो कोविडाचो टायम बऱ्याचशा जाणां सामको चॅलेंजींग आशिल्लो, कारण बऱ्याचशा कडेन मातसो तरी जोर आयलो आनी दोतोरागेर घेवन गेले जाल्यार कोवीड टेस्ट करा, हें करा, ते गांवांतले लोक सारके बेजारताले. आनी गांवांतल्या लोकां खातीर कशें केन्ना केन्ना कोवीड मागीर तें सारकें समजयनाशिल्लें, म्हणजे तेंचे खातीर एक सामकेंच कॉन्फ्युजन कशें. आनी अशा वेळाचेर अनेक जाणांनी आपल्या पद्दतीन कोवीड वॉरियर म्हणून काम केलें. पण आनीक तातूंतल्या टॉप लेवलाचेर काम करपी म्हणून एक तुमचें नांव आयिल्लें, कारण तुमी एक वेगळ्या लेवलाचेर वचून काम केलें म्हणून. म्हणजे कशें कितें आशिल्लें ती परिस्थिती? कोवीड काळान भितर हांव आमदार नाशिल्लो, पूण म्हजे कडेन लोकांचो कनेक्ट आशिल्लो, म्हजें ऑफिस चलतालें. पूण आनी अकस्मात कोविडाचो हो संसर्ग जालो आनी त्या वेळाचेर हांवें एक नेटान काम केलें. हांव आमदार आसलो नासलो ताची पर्वा ना. म्हजें सदांच इमर्जन्सी वेळार लोकांक पावपाचो हो स्वभाव आसा आनी तातूंतल्यान हांवें कितें केलें, पयलीं म्हणजे सगळ्यांक लोकांक जागृती केली, तुमी रस्त्यार येवपाक जायना, तुमी फैलावपाक जायना. आनी ताच्या खातीर म्हजी एक गाडी आनी हांव अनावन्समेंट करून, जशें म्हजे इलेक्शनाक पयलीं आमी मायकाचेर उलयताले, हांव खुबश्या जाणांचे पयलीं वतालो, तसो घेवन फिरपाक लागलो की तुमी घरान रावात, कोवीड फैलावपाक जायना. ताच्या नंतर जे कोवीड जाल्ले, म्हजे एक 2-3 गाडी आशिल्ल्यो इनोवा, त्या गाडयान भितर फर्स्ट सीट पॅक करून त्यो हांवें एम्बुलन्सीस केल्यो की ड्रायव्हराक संसर्ग जावपाक जायना म्हणून. अशे तरेन तांकां पेशंटांक घेवप वचप. कांय वेळार अशी परिस्थिती जाली की म्हजे ड्रायव्हरय येवपाचे बंद जाले, कारण कोणाक भोंवपाक हें जायनाशिल्ली. त्या वेळाचेर स्वता ड्रायव्हींग करून ती मागीर एखादे वेळ कोविडाची डेड बॉडी आसा जर जायत, स्वता ड्रायव्हींग करून ती बॉडी वेगान मारून सरणाचेर चडयत पर्यंत हांवें कार्य केल्लें आसा. म्हणजे ते PPE कोट घालून हें घालून. आनी तातूंत भितर 2 फावटी ह्या हातूंत भितर म्हाका संसर्ग जालोय बी, पूण पर्वा करनासतना हांवें हें काम केल्लेंच आसा.
म्हणजे स्वताच्या हातून भितर एक कोल्हापूरच्यान गाडयोय सुटनाशिल्ल्यो, कोल्हापूरच्यान एक नॅशनल परमीट ट्रक हांवें कशे तरेन गोंयान भितर पावयलो आनी म्हज्या ह्या गोडावान भितर ताचे पोटली केल्यो, कोण कोणाक अत्यंत आवश्यक आसलेल्यो गोश्टी आसतल्यो, म्हणजे हातूंतल्यान बेळगांवच्यान ती भाजी चोर मार्गान पसून हाडून लोकां कडेन भाजी पावोवपाची, ह्यो पोटल्यो घेवन खानार मारून सगळ्यांच्या घरा कडेन पावोवपाचें कार्य आमी केल्लें आसा. जे अशा पद्दतीन काम केल्या नंतर लोकांक एक हें जालो. त्या वेळार आमदार आशिल्लो पळय न्ही, लोकांनी खूब मोठ्या अपेक्षेन सुभाष फळदेसाय जर इतलें फास्ट काम करता जर जायत आमचो भुरगो तरतरीत भुरगो कितलें फास्ट काम करतलो अशें जाल्लें. पूण तांचो अपेक्षा भंग जालो आनी त्या वेळाचेर परत एक फावटी लोकांक कळ्ळें की लिडर हो कसो आसता, कळ्ळें न्ही. आनी ताजे नंतर लोकांनी एक निर्णय घेतलो, आमकां अशें जे आमच्या समाजाचे पसून जालें जर जायत जाल्यार आमची फाट गरजेच्या वेळार इमर्जन्सीच्या वेळार आमकां फाट करपी लोक नाकात. आनीक सर तुमी मदीं गॅप घेतले आनी परत त्याच किंवा एक्स्ट्रा स्पिरिटान तुमी परत जंप जाले, म्हणजे केन्ना केन्ना मातसो फाटी येता पळय, लॉंग जंप मारपा खातीर येता, तशें कितें आशिल्लें तुमचें? तशेंच आसतलें. जेन्ना पळय वाग पसून जेन्ना आपली शिकार पळयता न्ही तेन्ना 2 पावलां फाटीं येता आनी ताज्या नंतर एक लॉंग जंप जाता. हांव शिकार बिकार म्हणत तशें कांय ना, पण म्हजें काम करता आसतना म्हाका आयज हांव ज्या घरान भितर आसा पळय न्ही, हांव एखादे वेळ चालू उरलेलें म्हणजे कारकीर्द चालू उरलेलें हें घरय बांदपाक शकनाशिल्लो आनी बाकीचें देवान म्हाका एखादे वेळ दिलें की तुजें घर बीर वचपा जाय, म्हाका टायमूच मेळनाशिल्लो. आयजय टायम मेळना एब्सोल्युटली. म्हाका 1 मिनीट पसून म्हज्या फॅमिली खातीर मेळना. एक सुदैवान म्हजे मिसेस आसा, ताचो आदार जितको मेळटा न्ही, हांव घरा कडेन 1 वाजले नंतरय येता, ती वाडटात, धापतात, दवरतात आनी ताच्या नंतर मागीर परत उठ्ठा गरम करतात. 1 रातचें जेवण, दनपारचे 12 कितें आसा तो ब्रेकफास्ट जाता आनी ताच्या नंतर हांव जेवणाचो डबो घेवन जेन्ना व्हरता तेन्ना हे सगळे जे फॅमिलीचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा न्ही तें इनॉर्मस आसा. म्हज्या घरा भितरलीं म्हजी भुरगीं आसात तीं हरशें अदरवायज इंटरफियर जायना, पूण जेन्ना मेडिकल कॅम्प दवरता, जेन्ना कितेंय जाय पड जाय, दोगांय भुरगे दोतोर आसात म्हणटकच म्हाका तो हेल्प जाता की लोकांचे प्रश्न समजुपा खातीर. सो एक वातावरण अशें आसा की म्हाका आडखळ येवपा सारकें म्हज्या फॅमिली कडच्यान आनी म्हज्या फॅमिली कडच्यान म्हज्या फॅमिलीच्यो अपेक्षाय नासतात की म्हाका आमकां इतको टायम दिवपाक जाय, आमी खंय तरी टुराक वचपाक जाय, आमी खंय तरी मुवीक वचपाक जाय, आमी खंय तरी नाटकाक वचपाक जाय, आमी खंय तरी म्हणजे टुराक भायर वचपाक जाय, ह्यो सगळ्यो अपेक्षा ना. म्हणून हांव पूर्ण म्हणजे क्षमतेनुसार काम करपाक शकता. सक्सेसफूल दादल्या फाटल्यान एक बायलेचो सपोर्ट स्ट्रॉंग आनी स्ट्रॉंगेस्ट ज्या म्हणजे म्हजे मिसेसीन म्हणजे अलका फळदेसाय आनी ज्या रितीन म्हजें चुकता तेन्ना म्हाका हळूच सांगून आनीक जो भार हांव केन्नाय पावना जर जाय, जीं लग्नां करपाक जाय, ज्या जाग्याचेर हांवें प्रॉमीस केल्ल्यो जात्रा आसतल्यो ह्या आसतल्यो ते थंय वचून लोकांची मंदरणी करून की आयज पावलो ना बाई, परत फाल्यां सकाळीं येतलो, मरणां करपाक जाय जाल्यार तें वता. आनी कितें आसा ज्या जाग्यार हांव पावना त्या जाग्यार ते म्हाका रिप्रेझेंट करता. पूण पॉलिटिक्सान म्हणजे आपूण पॉलिटिक्साच्या विरयत अशा प्रमाणान हें चल्ल्या. ओके. तुमचे कडेन आर्कायव्ज आयले, हें आयलें रिवर नॅविगेशन्स ते आयले, सगळे डिपार्टमेंट्स आयले. आनीक जेन्ना रोरो जे फेरी बोट्स आसा आमगेले ते आतां पोन्ने जाले, जुने रिपेर करपाचे म्हणून तुमी तो एक प्रोजेक्ट केलो. पूण नवो जो आयडिया आसा तुमचे वॉटर मेट्रो म्हणून, कसो कितें कन्सेप्ट आनी कशी कितें आयडिया आयली तुमची? म्हजे कडेन जेन्ना डिपार्टमेंट येता सद्दांच एक नाविन्यपूर्ण आनीक ह्या सिच्युएशनाक, ह्या काळान भितर, ह्या जनरेशनाक कितें आसतलें हें पळोवन करता. रोरो फेरी हो कॉन्सेप्ट कोणी पळयलोच नाशिल्लो. आमी आतां कन्वेन्शनल फेरी तातूंत भितर 1% पसून इम्प्रुवमेंट नासतना आतां पर्यंत 50-60 वर्सां आमी पळयतात. हांव डिपार्टमेंट घेतकच आयज तुमी पळयले जर जायत म्हज्यो फेरीज आसा त्यो वेगळे पयशेन आसतल्यो, जावं ती शिवनेरी किंवा ती सह्याद्री, ती तुगेली द्वारका, ती गंगोत्री आसतली, ती कुशावती आसतली, साळावली आसतली, ही नांवांय नवीं विच इज अटॅच टू आवर इमोशन्स, आमच्या संस्कृतीची. आनीक हे हांच्यो जी क्वॉलिटी आसा ती आसतली आनी हांचे भितरली टॅक्नॉलॉजी आसा ती सुपरफास्ट आसतली. म्हणजे म्हजें काम जेन्ना करता तेन्ना वेगळे भशेन तुमी म्हाका जेन्ना सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट दिलें तातूंत भितर तुमी पळया इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आनी ताच्या नंतर एक डिपार्टमेंट नवे डिपार्टमेंटाची निर्मिती जाली, ती दिव्यांग डिपार्टमेंट म्हणून. ही सगळी डिपार्टमेंटां म्हज्या ह्या कार्यान प्रेरीत जावन म्हणजे सगळ्यांक म्हजे कडच्यान ती मागणी आयली. तुमी पळयलें जर जायत सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान हांवें नवे ज्यो स्किम्स केल्या न्ही
म्हणजे आदरणीय मुख्यमंत्री हे म्हजी मागणी घाले नंतर तात्काळ त्याच्या सोल्युशनही काढतात. सगळ्यो गोष्टी की सुभाष फळदेसायान केल्ल्यो अशें कांय ना. आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे म्हजे मित्र आणि आमी आमचे रिलेशन आसा ते वेरी कनेक्टिव्ह रिलेशन आणि त्याच्यामुळे कांय गोष्टी ते म्हाका मार्गदर्शनही करतात आणि ते म्हाका प्रोत्साहनय दितात की तातूंत भितर मुखार वच आणि ह्यो गोष्टी सहज शक्य जातात. म्हणजे एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार जी नवी डिपार्टमेंट जाता ती तुमकां मेळटा नशिबान म्हणपाचें, कारण नवें ड्रिंकींग वॉटर जाल्यार थंय जाल्यार तुमकां मेळ्ळें. आनीक आर्कायव्जान जेन्ना तुमी काम करताले त्या वेळाचेर इन केस आमच्या काणकोणांतले सुद्दां एक ट्रायबलाची बैठक सुद्दां तुमच्याच काळार ती जाग्यार पडली आनीक अदरवायज ती मॉडिफाय करून उडयता आशिल्ले. खरें म्हटल्यार हे तुमच्या कार्याचोच एक बरो हें म्हणपाचो. आनी निमाणें वयता आसतना इतलेंच विचारता सर की सद्याक परिस्थिती आतां तुमी सांगलें की पार्टी जशी कशी डिसायड करतली तसो जरी विशय करतले, पूण एक हेजो तुमी एक लिडर म्हणून तुमच्या एक तकल्यांक एक विजन आसता सांग्याच्या विशयी किंवा आनी खंयच्या म्हणजे नव्या ज्या मतदारसंघ येतलो समज कुडचड्या येवं दी किंवा कुंकळे येवं दी, पूण सांग्या बद्दल तुमकां एक जे विजन आसा तें आसाच. तुमी सांगल्या प्रमाणे एखादो कोण नवो जर बरो भुरगो मेळ्ळो जाल्यार तुमी आपूण बॅक आसतले. म्हणजे आनीक सांग्या बद्दल तुमचें एक विजन कितें आसतलें आनी कशा लेवलाचें सांगे तुमकां पळोवपाक सोदता तुमी? म्हणजे सांग्यार एक जी सांग्याची तुमी जर क्षेत्र पळयलें जर जायत, म्हजें कॉन्सेप्ट आसा की तो टुरिजम थंय वचपाक जाय. इको टुरिजम, हेरिटेज टुरिजम, एडवेंचर टुरिजम इतके भरभरून आमकां निसर्गान दिल्ले आसा आनी आमी फक्त सन, सँड आनी सी हाचे कडेन गुटपळत आसात. म्हाका जाय तें टुरिजम हें. आतांच हांव एक कडेन वचून आयिल्लो, आमचो शशिकांत गांवकार म्हणटा ताणें एक बेस्ट पैकी स्विमींग पूल केला. ही स्विमींग पूल न्ही, नॅचरल वॉटर फ्लो येता त्या स्प्रिंगाचेर ताणें कांय मॉडिफिकेशन केल्ले आसात. एक वटच्यान तुका व्हडलो घोगो धबधबोय मेळटा आनी एक वटच्यान तुका पेंवपाकय मेळटा आनी एक वटच्यान तुका बोटींग करपाकय मेळटा. अशे पद्दतीचे म्हणजे नैसर्गीक रित्या आमकां हें करपाक जाय. सांगे इज द मोस्ट पोटेन्शियल एरिया कॉन्स्टिट्युएन्सी टू गेट दीस कायंड ऑफ टुरिजम आनी जें अत्यंत आवश्यक आसा आनी आमकां इकॉनॉमीक एक्टिविटीज वाडोवपाक मेळटा. सांगेचें धरण आसा त्या धरणाच्या सभोवताली हांवें जे आतां खुबशे हें घेतिल्ले आसात, प्रोजेक्ट घेतिल्ले आसात. हे प्रोजेक्ट म्हणजे आमकां वेलनेस सेंटर सांग्याचेर जाय, जातून भितर आमचे ओल्ड आयुर्वेदाज आसतले, होमिओपॅथी आसतले, नॅचरोपॅथी आसतले, तातूंत भितर आमचे वेदाज आसतले, आमचे मॅडिटेशन आसतले, आमचे मसाजीस आनी पंचकर्मा आसतले, जातूंतल्यान आमचे ओल्ड ज्यो मॅडिकल ट्रिटमेंट थेरपीज आसात त्यो रिवायव जातल्यो. आनी अशा पद्दतीचे सेकंडली म्हाका म्हजे सांग्याचे भुरगे जे आसात ते ग्रामीण भागांतल्यान आयिल्ले, तांकां एखादे वेर्णा वचपाक पडटा आनी नोकरे खातीर बारीक बारीक नोकरे खातीर तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवप हें म्हजें प्रथम कर्तव्य आसा. हांवें खुबश्यो इंडस्ट्रीज सांग्यार हाडलेल्यो आसात, पूण ते बारीक बारीक इंडस्ट्रीज. म्हाका एक अशें क्षेत्र जाय पडटलें की सांग्यार जी जमीन आसा तातूंत भितर एक मोठी नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्रीज येवपाक जाय. एक म्हणजे आमच्या ह्या डिजिटल वर्ल्डान भितर कांयच कचरो नासतना, कांय गार्बेज नासतना, कांयच पोल्युशन नासतना, ना सावंड पोल्युशन, ना डस्ट पोल्युशन, ना बाकीचे कसलेच पोल्युशन, अश्यो इंडस्ट्रीज हें करपाचें आसा. म्हणून आमी लँडय पळयल्ली आसा आनी ताजो प्रक्रिया चालू आसा. सरकाराचे मातशें डिस्प्यूट जालें म्हणून उरलें, जाल्यार एक लार्ज एरिया आमी पळोवन दवरतले जाणे करून म्हजे सांग्यावेले भाव भयणी येणाऱ्या काळान भितर तांकां रोजगार मेळटलो. सो ही म्हजी स्वप्नां आसा सांग्या खातीर. ओके थँक्यू सर. हांगा आमी थांबता. तुमी जितले प्रश्न विचारले त्या प्रश्न सगळ्याची उत्तरां तुमी बेधडक आनी ओपन मायंडेड म्हणटा तशी, कारण की कशें आसा अदरवायज बऱ्याचशा कडेन ड्युएल एंगलांतल्यान किंवा डबल अर्थान जेन्ना मनशाच्या मनान भितर क्लियर आयडियाज आसात तो फ्लो तुका मेळटा. ते डिस्कनेक्ट आसना, तातूंत दुबाव नासता, तातूंत भितर स्पश्टता आसता, ताजें म्हणजे डॉक्युमेंटेशन जाल्लें आसता, ताजें प्लॅनिंग जाल्लें आसा, एग्जिक्युशनाचो पार्ट आसा तो हांवें तुका सांगला. सो अदरवायज तुका कोरो करून म्हाका ना. म्हणजे स्पश्ट वक्तीपणा हो ह्या खातीर जेन्ना आयडियाज तुज्यो क्लियर आसता, तुका डावट ना, तेन्ना तो फ्लो कंटिन्युअस मेळटा. ओके सर, तुम्ही स्पेशल ह्या खातीर तुम्ही टायम काडलो आणि बरेचसो इतलो टायम काडून तुम्ही आमचे कडेन उलयले, ताचे खातीर तुमकां देव बरें करूं. खूब खूब देव बरें करूं देविदास बाब. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. ओके थँक्यू सर. हे आयच्या पॉलिटिकल लेन्स ह्या एपिसोडान आशिल्ले आमचे सांगे मतदारसंघाचे एक धडाडेचे आनी एक बेधडक आनी सुस्पश्टपणान आपल्या मुद्द्याचेर उलोवपी आमदार आशिल्ले, त्याच बरोबर मंत्री आशिल्ले. ताणें सगळ्यो गजाल्यो
कांयच मनाक दवरनासतना सरळपणान आमचे मुखार आज उक्त्यार दवरलेले आसात आनीक लोकां मुखार ताणें ह्यो गजाली दवरलेल्यो आसात. आनीक IDX गोवाच्या ह्या द पॉलिटिकल लेन्स ह्या एपिसोडाक दुसऱ्या फावटी कोण आसतलो हें जाणून घेवपा खातीर पळयत रावात परत तुमी IDX गोवा.